मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो परत एक फावट आयच्या मणका मोतयां कार्यावळीक तुमकां समजता की येवकार दिता आसतनाच मोचें जिवीत कोणाच्या हातान ह्या तियात्राचेर फाटल्या एपिसोडाक तुमी थोडे भोव पळयलां म्हणटच ह्या एपिसोडाक आनीक थोडो ताचेर भर घालून हातूंत जायतें कितें बरेंपण आसा जे उद्देशी आयज आमचो पालक उंच सोरो येता हाचेर आमी परत एक फावट आनीक थोडी भासाभास करुया. कारण आमचे ऑडियन्स जितली ही कार्यावळ पळयतले तितली तांकां थोडे भोव बरे अनुभव मेळपाचो बरे अनुभव तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात जाचे उद्देशी तांच्या घरांत व तांच्या वाड्यांत जरी तर बरे कलाकार आसात तांकांय बरी आकारणी मेळची आनी आल्फ्रेडा भाशेन तांकांय बरे डायरेक्टर मेळोन तांकां बरो आकार मेळत जाल्यार आमचो पालक आनीक आनीक उंच सोदतलो. तर आमी आनीक थोडी नदर मारता आसतना खिरीतपणी ह्या तियात्रांतलीं जीं कांतारां आसात तांचेर आमी आनीक थोडी भर दिवया. हीं कांतारां आमचें जिवीत खूब खुलयतात आनीक चोर फुडल्या उपरांत ताका फळ मेळटा. तर बाय तुजो ह्या तियात्रांतलो थोडो अनुभव तुजें नांव सांगशी. इलेन पिंटो. म्हजो अनुभव म्हणल्यार हांव मेन रोल करतालें ह्या तियात्रांत. सो म्हजे 2 भाशेंचे रोल आसले. दॅट इज फर्स्ट पार्टांत हांव सिंपल रोल करपाचें आनी सेकंड पार्टांत आय चेंज माय सेल्फ एंड आय बिकम अ व्हेरी हाय फाय पर्सन. सो फर्स्ट पार्टांत एक्सपिरियन्स बरो आसलो. आय हॅड टू बी सोबर. आल्फीन गायड केलें म्हाका कशें कितें करपाचें तें. सेकंड हाफ म्हणून तो जातलो आसलो कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ लायफ. ते मॉडर्न आमी सगळींच आसता. सो तो सिंपल रोल करपाक एक मातशें डिफिकल्ट टास्क आसलो. सो तो हांवें केलो बरे भाशेन. सगळ्यांक तो मानलो. पेरंट्सानूय बीन म्हाका सांगलें की बरो केलो म्हणून रोल. लेनोयान म्हाका 1 year बॅक येस हय लेनोयान बीन म्हाका सांगलें आल्फीनूय बीन म्हाका सांगलें तुवें रोल बरो भाशेन केलो म्हणून. ते खूब खुशालकाय भोगली तेन्ना. 1 year बॅक लेनोयान सांगलें म्हाका अशें आपणाचो एक तियात्र आपूण काडपाचो आहा आपणा तूं जाय तेका मेन रोल केलेलो. सो हांवें म्हणलें ओके. सो ताणें सांगलें म्हाका कास्ट कितें आसा वो ताची आयडियर एक धर्मीक दाखोवन खरें म्हटल्यार हो कोरेजमाचो तियात्र खरेंच एक धर्मीक दाखोवन ती दुसऱ्या तियात्राचे भाशेन न्हू जी जस्ट 2-3 देवाच्यो सीन घालून तो एक धर्मीक तियात्र अशें म्हणून दाखयतात. बट तातूंत कांय चड आमच्यान घेवपाक जायना आमच्या जिवितांत लागू करूंक जायना. पूण हो तियात्र आमच्यान एक एक पर्दो एक एक कांतार आमच्या जिवितांत आमच्या लागू करूंक जाता आनी वी कॅन इम्प्रूव आवर लायफ ऑन दॅट. सो खरें म्हटल्यार हो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो. लोकांक तो मानवलो तीच चड खुशालकाय आमकां भोगता. खरेंच हांवूय खुशाल जालो. पूण इतलोच एक दुबाव पडलो जो सादो रोल आसलो ताका तुका चड तयारी करूंक कित्याक पडली. सादो रोल म्हटल्यार तो सारको कुर्ता घालून आनी लँग्वेज म्हाका चेंज लँग्वेज न्हू बट टोन चेंज करचो पडलो म्हजो. हांव जें आतां नॉर्मल उलयता तें हांवें सेकंड हाफान उलयता. बट तो टोन म्हजो सारकोच डिफरंट आसलो. जायत जाणां म्हाका वळखूंक पासून ना. म्हज्या खाशा डॅडीन म्हज्या वळखूंक ना. घरा वचून तो म्हाका म्हजे लागीं विचारपाक लागलो फर्स्ट हाफाक हिरोईन आसा ती कोण. हांवें म्हणलें डाडा ती तुजीच धूव हांवूच तें. सो ताका लागून हांवें म्हणलें तुका की तो टोन हाडपाक ते ड्रेसींग करपाक दॅट सिंपल टर्न पर्सन ते मातशें जशीच जशी कोई नाही ते हितूंतल्यानसून मातशें काडलें हांवें आनी तो रोल जालो बरो करून. हय खरेंच म्हाका म्हज्या मनांत आयला आनी हांव जाणा ते भाशेन हाका कॉमर्शियल तियात्रांचो जायतो अनुभव आसा. जे भाशेन ह्या तियात्रांत तुका एक डायरेक्शन मेवलां अशें डायरेक्शन खंयच्याय तरी कॉमर्शियल तियात्रांत तुका मेवलां. सांगपाचें म्हटल्यार अशें डायरेक्शन
केन्नाच मेळोंक ना. आल्फी दे दिवार तेणें सारकी डिटेल्ड डायरेक्शन, इवन द मुवमेंट्स. आतां कोणें तुका मुखार वचून उलो केलो तो पासून कसो टर्न करून पळोवपाचें तें पासून मुवमेंट तेणें आमकां शिकयलें. पूण कित्या पासून तेवूय ताणें एक्सप्लेन केलें आसतलें कित्याक तूं टर्न जाला. होय होय, तशें आमचे जे स्क्रिप्टीर आहा तेणें ती स्क्रिप्ट बरयल्या, सो ताका जे भाशेन ते डिरेक्शन जाय ती डिटेल डिरेक्शन तेणें आमकां सांगली अशें अशें करून करपाचें आनी ते भाशेन आमी ती केली. म्हणजे ह्या डायरेक्शनांतल्यान हो तूं लेनोयाचो तियात्र न्हेसला खरें, पूण तुका तुज्या जिवितांत दिसता की आपण थोडे भोव थिएटरांतले अनुभव आपल्या फुडाराक तूं पदराक म्हणजे गांठीक बांदून दवरतलें. होय, हांव जेरूल बांदून दवरतलें. हे एक्सपिरियन्स जो म्हाका मेवला तो खूब बरो आसलो. मिनींग आय हॅव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीस ड्रामा. कशे भाशेन खंयचे सिच्युएशनाक कशें रिएक्शन दिवपाचें, कशें तुजे एक्सप्रेशन्स दिवपाचे ते सगळें हांव शिकलां. सो ओवरऑल व्हेरी नायस. पळय, आमी आमच्या कॉमर्शियल तियात्रांत आनीक एक गजाल पळयतात की ढाण 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 ढाश. सो ह्या तियात्रांतल्यान तें लोकां मुखार वचूंक ना. एक वेगळो अनुभवान तूं आयल्या उपरांत जेन्ना खंयचोय कॉमर्शियल तियात्र ह्या फुडें तूं न्हेसतलें तातूंत जें आल्फ्रेडान तुका जी ABCD शिकयल्या हाचो तुका पुरेपूर फायदो जावचो आनी तुवें तो वेव्हारांत घालचो इतलेंच आमी मागतात. आनी तुवें अशेंच दुसरे डायरेक्टर जे मेवतात तुका तांचेय थोडे अनुभव घेवचे आनी एक बरें कलाकार तूं घडचें. तर तुवें कांतारां म्हटल्यार हांवें एकूच कांतार म्हटलां आनी ओपनिंगाचो एक वर्स म्हटला. खंयचें तुका तांतलें खंयचें कांतार तुका चड आवडटा ताच्यो 2 वडी आमचे ऑडियन्स आशेल्यात. ओके, एक कॅरेक्टर आसलो म्हाजो लुसी, फ्रेंड्सीन म्हजे बारा तें कांतार म्हटलेलें. स्टार्टींग म्हणटा ओके. लुसी म्हजें नांव वेगोचें कांतार करता, लासता हांव देवाच्या मोगान, भुरग्यांक दोतोन शिकयता, देवाची वळख दिता, बरो रेस्पेद म्हाका आसा गांवान. मागीर तो म्हणटा वय. म्हण ताचें घेवया. हय घेवया. यो 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 यो. ही बायल न्हय बरी, सामकी फटकिरी, तोंडान सुबेज म्हूण पयस केल्या गोवान, मिसा हालत दोलोता, दिसत मोटोर चलयता, पादवीगार पासून चोयता रागान. पळय, आमी हाचेरूच आनीक एक कांतार पळोवया आनी मुखार या. आमच्या गोंयच्या मातयेंत जायतीं कलाकारां आसात जांकां संगिताचें गिन्यान जायतें आसा. थोडी फावटी आमच्या कॅमेरा मुखार घडये तांकां मातशी आडकोळ जावं येता, कांयच परवा ना. पूण असले कॅमेरे हेच्या परस जायते कॅमेरा तेणें तांकां फुडो केला, पूण घडये तांकां तें खबर नासत. आमी टीव्हीचेर पळयता आसतना आमच्या गोंयांत जायतीं कांतारां सर्ती जातात. ह्या कांतारां सर्तींनी जायतीं कलाकारां जायतीं गाजल्यांत. जी कलाकारां लेनोयान आपल्या ह्या तियात्रांतल्यान हाडपाचो प्रयत्न केला तांतले मदलें हे आमचें एक बाय जाका संगिताचो जायतो अनुभव आसा, जाणीं जायतीं कांतारां म्हटल्यान. तर ह्या कांतारांक ह्या तियात्रांत जेन्ना तूं कांतार म्हणटालें एक व्हडले स्टेजीचेर जायतो लोक आनीक जायते लायटी घालून आनीक चकचकीत हातून कांतार म्हणचे परस ह्या कोरेजमाच्या काळांत जेन्ना तुका हें कांतार म्हणोंक जावं ह्या तियात्रांत तुका
तुजो वांटो कसो मेवलो तेन्ना तुका कशें लागलें? हांव अविना फुर्तादो आनी म्हजो अनुभव बरो आसलो. हांव नॉर्मली म्युजिकल शोआन कांतारां करतां, पूण तियात्रान जी कांतारां आमी करतात ती देखीचीं आसतात आनी लेनोयान म्हाका एक कांतार बरयलोलें माय पाय जें हांवें म्हणलें आनी तें ताणें 3 भासांनी बरयलोलें. ओस्तोरी कशी आपल्या भुरग्यांक सांबाळता पयलो भाग, दुसऱ्या भागान कशी माय पाय आपल्या भुरग्यांक सोडटात आनी तिसरो भुतांनी दादल्यांनी आपल्या बायलांचें आयकोन कशी आपल्या मायक पायक सोडटात. सो इट गेव अ good values to people so they could take it. म्हजो अनुभव बरो आशिल्लो. हे जें कांतार तूं म्हणटालें तेन्ना तुजेय थोडे इमोशन्स, तुजी थोडी फिलिंग्स खरेंच आपूण तो कॅरेक्टर आपूण तातूंत मिसळ जाला ही तुज्या आंगांत एक वेगळी उर्बा जावं वेगळी ऊबशी आयलेली त्या वेळार? होय, ते कांतार actually I sang it in Diwar I think, and in Diwar I don't know why but I felt that song and I sang it really because ते कांतार जायती देख दिता. एक फावट भार कसो येता आनी ते कांतार बरें जातालें सारकें काळजांतल्यान हांव तें कांतार म्हणटालें. म्हणटच आमच्या ऑडियन्साक 2 लायनी तरी म्हणून दाखय आनी तोच मूड तोच फील तुवें हाडीत जाल्यार आनीक बरें जातलें. माय पाय आमकां सगल्यांक जोल्मांत हाडटा, दीस रात कश्ट करून वाडोयता, पावसान तशेंच वतांत गांवठी वारोयता, आपणाक उणें करून भुरग्यांक जेवयता, आयल्यार दुखाची गोडी जावं तो जोरवोती तोंडी आपल्या पालवान सांबाळता. काय बरो आवाज आनी काय बरें, कितली ताची उमेद. जे भशेन हांवें तुमकां ताची तुस्त करपाचो प्रयत्न केला ताचेर तुमकां समजोलें आसतलें. दर एका कलाकारान ह्या पालकाचेर न्हेसता आसतना जावं तो नवो जावं तो पोन्नो, हे फिलिंग्स, ही उमेद, ही तळमळ आमी लोकां मुखार तर हाडली जाल्यार खरेंच तो तियात्र एक देखीवन तियात्र जाता, जो तियात्र लोकांक खंय तरी गोश्टान वेता आनीक हे जे अनुभव आसात हे अनुभव लोकां मुखार पावता आसतना लोकांची काळजां वयर वयर सोदतात. आल्फ्रेड, जायतो अनुभवान भरलेलो मनीस तूं. हांव जायती बोडबोड करीत आसता, हातूंतल्यान तुज्या कलाकारांनी जायतें भोव म्हाका सांगपाचो प्रयत्न केला. हाचेर तूं कितलो खुशाल? नवीं कलाकारां ती म्हजें नांव काडीत आसा, पूण म्हाका दिसता हाजो चड क्रेडीट लेनोयान ती कोण पुंजायल्या पळय तुजे वयल्यान ताचेर तूं धुकलता आनी तो ताचे वयल्यान तुजेर धुकलता. तशें ना तें, जी पात्रां ताणें पळय तयार करून म्हज्या लागीं दिल्ली तांकां हांव वळखो नासलो, पूण ताच्या अनुभवाच्यान म्हाका सांगूंक सोजमता की ताका बरो अनुभव सकयल ऑडियन्सान बसून ताका चड अनुभव आहा. तो कोण एक्टींग करता, कोण सिंगींग करता, ताका ताजेर चड भार, ताका चड बरें दिसता. एक्चुली ताणें ती सगळीं पुंजान पात्रां हाडून म्हज्या कडेन दिल्ली, हांवें तांकां वळखो नासलो आनी म्हज्या लागीं काम दिलें तांकां शिकोवपाक. म्हाका चड शिकोवंक पडूंक ना कित्याक तांकां अ नॅचरल टॅलंट आसा आनी जें हांव कितें सांगतालो तांकां सोजमतालें तें म्हज्या. आल्फ्रेड, हें फकत कित्याक फावो जालें जाणा, ह्या कलाकारांक ती मोल्ट नासली, तांच्या आयदन करूंक नासलें, फकत माती आसली. ही मातयेक तुवें आकार सोंपेपणीन दिला. होच तर तुका कॉमर्शियल तियात्र न्हेसपी तर आर्टिस्ट मेवतालो जाल्यार बरें सांग. म्हाका दिसता जी माती म्हाका मेवल्या पळय ती बरी क्वॉलिटी माती म्हणून, ती फातर गुणे हातोवली न्ही, ती बरी माती दिली आनी ताका निटोवपाक, तांकां बरें आयदन करपाक म्हाका एक बरी संदी. खरेंच जे भशेन आल्फ्रेड सांगता ते भशेन आमी नदर मारली जाल्यार लेनोय ऑडियन्स कसो, एक संगीतकार कसो जेन्ना मुखार बसून पळयतालो आनीक दर एक तियात्र जाल्या उपरांत तो आपल्या कलाकाराक भेटतालो आनी सांगतालो, बाय बाबा उमके कडल्यान उमके मातशें जायत जाल्यार बरें जावपाचें, उमको तुजो डायलॉग मातसो हे भशेन जालो जाल्यार आनीक बरें जावपाचें. तर आमी आनीक थोडीं कांतारां पळोवया आनी मुखार या. एक भुरगो आवताराशीच आसलो,
विचारतालो सामकी त्या आल्तारार दवरल्या जाणा जावंक सोदतालो आपल्याकूय तीच बरी साथ जावंक जाय तो दर्जो कसो हांव जिखतलो भुरग्याक हांवें जबाब दिलो ते सांग कशें आल्तारार पावले जेजू उपाशीर ह्या संवसारांत जेजूच्या पावलांनी चल्ले तोरी भुरग्यांक सोमार धाडटा तांकां वाडूंक ती सोडटा सोडून दिल्ल्या भुरग्यांक कशींच रस्त्यार सोडटा भुरगीं आश्रमार जियेता आयल्यार तुका शिकोवन जावं तो जर वरतो आपल्या मांयक बाळगा शेता इश्टानो ह्या तियात्राचेर आमी जायती भासाभास करतात जायते फावटी आमच्या मदें कॉरेजमाच्या काळात जेन्ना तियात्र करतात तेन्ना आमकां दिसता की हो तियात्र आमी करता आसतना आमच्या फकत क्रिस्तांव भावांक ताचो अनुभव दिवचो पूण जायते फावटी तुमी पळयलां आसतलें जैतीर जावं बाकीचें कितें घडटा तातूंत आमचे जायते हिंदूय भाव मिसळ जातात तांचे अनुभव हातूंतल्यान म्हणजे आपले जे काळजांत कितें आसा ते मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. पयले सुवातेर म्हजें नांव दिप्तेश हरमलकर आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणून सोदता बाब लेनोयाक ताणें आपल्या तियात्रांत म्हाका एक्टींग करपाक कांतार म्हणपाक संदी दिली म्हणून. हिंदू क्रिस्तांव हें हांव जाल्यार मानना म्हाका जाल्यार दिसता सगळे आमी एकूच आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव सगळे बाराबोर कित्याक जात ही आमी केल्या मनशांनी केल्या ती देवान करूंक सो आमी सगळे बाराबोर रावन तर कसल्याय वावरान आमी बाराबोर वांटो तर घेत जाल्यार तो वावर आनीक बरे भशेन जावंक पावता. तेंच म्हज्या मनान आसलें आनी हांव हें कॉरेजमाचो तियात्र जावं दुसरो नॉर्मल कमर्शियल तियात्र हें म्हज्या मनान केन्ना आसता. जो रोल पळय म्हाका लेनोयान दिलो तो रोल एक युथाचो आसलो एक फ्रेंड सर्कल एक चेडो आसता एल्बर ताजे फ्रेंड सर्कल म्हणल्यार एक बॅड कंपनी खंय सो आजून पासून हांवें बॅड कंपनीचो रोल हो आजून केन्ना करूंक नासलो तियात्रान पयलेच फावटी हांवें हो रोल केला. ह्या रोला उद्देशी आमी ऑडियन्सांक दाखोवन दितात की समाजान हें घडटा आनी हें घडचें न्हय होच तो संदेश आसता. वय सारकें. तर जे तुजे बरोबरचे भुरगे आसात आयज जायते आमी तर कोस्टल बेल्ट म्हणजे वेळेचेर नदर मारली जाल्यार तुवें जो भशेन ह्या तियात्रांत रोल केला असल्यो जायत्यो घडणुको ह्या कोस्टल बेल्टांत घडटात. वय वय जायते जाण आमी जायते भुरगे पळयता वायट संगतीन आसता मागीर वायट रस्त्यार चलता हें करता सो हो रोल करपाक एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार आमकां आनीक इजी जाता कित्याक आयज काल चडशे लोक आहा पळय ते वायट रस्त्यारूच चललेले आसता. म्हजें एक सांगणें सगल्यांक की असल्या वायट रस्त्यार कोणें चलचें न्हय कित्याक तो रस्तो तुका खंय व्हरोना आमच्या तियात्रान मेन सांगलां म्हटल्यार तुजें जिवीत तूं देवाच्या हातांत घाल हीच हांव तांकां एक संदेश तांकां दिवंक सोदता की तुमचें जिवीत तुमी देवाच्या हातांत घालात आनी तुमी फुडें सरात आनी तुमकां कांयच वायट जावंक पावचें ना. जाचे उद्देशी जें तूं कितें वायट करूंक सोदता तें तूं थंयच विसरून वेतलो आनी तुजो रस्तो बदलतलो. वय हो तियात्र एक खेरीज भाशेचो तियात्र कित्याक आमी आमचे कलाकार आहा पळय ते थोडे आतां हांव आल्फ्रेड बा आमी सगळे दिवार सायडींतले मागीर लेनोय बा सगळे ते ह्या वदांतले चिंचिणी मागीर ह्या वदांतले सगळे लोक आहा सो आमकां प्रॅक्टीस करपाक भोव थोडी आडकोड खंय येताली सो बाब लेनोयान सगल्यांक सारकें बरे भशेन जावं दी म्हणून आमकां एसआय बा मारपाक वेरना म्हणजे दोनूय भागांक मोदें पडटा पळय थिंगा आमकां एसआय दवरली त्या कामाक बरो हुशार. वय सारको एकदम आनी जायते आमकां बारीक बारीक त्रास जाले आमी सगळें स्टेज सेटींग मांडून आमी एसआय मारला लास्ट 3-4 एसआय मारल्या पळय आमी आख्खें स्टेज सेटींग करून म्हणजे खूंय वचपाचें कशें कितें सगळें करून रातचे 3 बसून आमी रावन एसआय मारून घरा गेल्ले आहा
सो एक दुसरीच उमेद आसलेली येवपाक प्रॅक्टीस करपाक, कित्याक आमी सगळीं बरी फामील कशी जाली उण्या वेळान. सो खूब खुशालकाय भोगली म्हाका सगळ्या ग्रुपा बरोबर एक्टींग करपाक आनी रावपाक. कोरें सांगता गे आंटी तुका मारिना फोटी, सोरो पिवचे पयलीं तुका म्हूण जमनीर आरोयलोलें. आमची मागीर ते म्हणटा आमची कोत्ताय फोकाणा तुमकां वोगी रावची ना. फकत ही एक कला मुखार वता आसतना जायते फावटी कलाकारांचो थोडो आदल बदल जाता, जायते फावटी हांगा थंय जाता. तर ह्या तियात्रांत तुका आनिकूय थोड्यो भुमिका करूंक चान्स पडलो? वय आमचो बाब मॅथ्यू हा, मॅथ्यू देसुजा, तो ह्या तियात्रांत कॉमेडियनाची भुमिका करतालो. एक म्हाका दिसता एक 5-6 शोवांक ताका येवंक मेळ्ळें ना. सो आमकां आनीक कोण कॉमेडियन नासलो. मागीर लेनोयान म्हाका सांगलें की तो ना पळय तेन्ना ही भुमिका तुका करची पडटली. चुकून पावला जाल्यार सॉरी मूड आनी लाग चलो. प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस. एल्मा तू कित्याक उगी आसा? जय ब्रो. हेलो. नो दिस इज अ very going on honey. Excuse me, Goretti, let me handle that. Hello. Hello, you hear something from me? What's that? एल्मा एग्जाम्स लागी पावल्या. What? Exam लागी पावल्या? होय. केन्ना साहेब? फाल्यां दिसता. फाल्यां? Okay, so what do you need? म्हाका तुजे लागच्यान हिस्ट्री नोट्स जाय आसा. History notes? आमकां हिस्ट्री सब्जेक्ट आहा? Oh, I got it. Oh, history notes. All right. I got a whole lot of them history notes. All for you, baby. Thousand, all for you. All that. ना एल्मा, you misunderstood me. म्हाका पैसे नाका आनी म्हाका दिसना ह्यो नोटी आतां चलतात शे. इश्टानो, आमी जायते फावटी म्हणटात की ही कांतारां आमच्या कानांत पडले उपरांत काय बरो ताचो आवाज, काय बरी ही कांतारां ताणें गायल्यान, कितली स्वादीक. तर हांव तुमच्या लागीं मागतां की तुमी अशे प्रयत्न करचे जाचे उद्देशी सुरवातेकूय आनीक एक फावटी म्हटलां तुमच्याय घरांत असलीं कलाकारां आसात, तांकां काडात मुखार. लेनोया सारके मनीस आसात, आल्फी सारके मनीस आनीक जायते आसात, तांच्या मुखार सोडात, जणे करून तुमची कुशालकाय वाडटली आनी कुशालकायेंतल्यानूच तुमचो घोराबो बरो जातलो. तर तियात्रांत न्हेसता आसतना थोड्या कलाकारांक भाशण आसना, पूण तांचो ते थंय आसप चड गरजेचें. आमचो आनीक एक भाव आमच्या मदें आसा जाका एक वेगळी भुमिका आसली, कांयच परवा ना, पूण हो तियात्र तुवें लागींच्यान पळयला. जायते कलाकार न्हेसताले, जायतीं कांतारां म्हणटाले, लेनोय संगीत वाजयतालो, आल्फ्रेड डायरेक्शन करतालो. तांतलें चड बरें तुका कितें लागलां? म्हजें नांव एडलास गमंडीस. म्हाका तियात्रांत सगळो आख्खो तियात्र म्हाका बरो लागलो आनी हांव त्या तियात्रांत देवाचेर 3 रोल करतालो. म्हणजे एक कायन आनी आबेल, एक तो देवा बरा शिरसानात आनी एक देंवचार. म्हाका तो कायन आनी आबेल म्हणटा तो मनीस शेतां आपण म्हाका मारता ते भाशेन म्हाका हें आनी म्हाका उलोवप बी कांय आसना. म्हणजे आमी मागीर तें तेस करता आमी तेका डिस्टर्ब करता देंवचारान तेका तेस बी करून दिनाय तेश कोन हें आहलो आमगे सगळें एंट्री. आनी आमगो आनी एकलो भाव आफिलो आनी एलिस आमगे हातान नाचप बी आहलोलें देंवचार. तुजो जो एक्सपेरिमेंट जो आसलो की तुवें एक नॉवेल्टी कशी, म्हजेय थोडे विचार जायते फावटी दुसऱ्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता, तेच भाशेन आयज तुवें ह्या तियात्रांतल्यान एक वेगळें कितें तरी दाखयलें. ही प्रोजेक्शन थोडी दाखोवन तुवें लोकांची काळजां जिखून घेतलीं. तर हे तुजे विचार सांगचो ना? हय, हांवें हो तियात्र हांवें तुका सांगला ते भाशेन अशें वेगळे तरेन जावंक जाय अशें हांवें चिंतलें. तेन्ना व्हडले नासतना हांव तियात्र करचो असो म्हाका दिसलो. देखून हांवें फकत रोड कटन घातलो कांतारां म्हणून आनी फाटल्यान हांवें त्या रोड घालचें पडलें, कित्याक ते कांतारां चलता आसतना हांगा फाटल्यान सेटींग करूंक जाय. हांवें फाटल्यान फ्लॅट अशें आमी दाखयतात घर अशें ते भाशेन करूंक ना. हांवें स्क्रीन घालून
त्यो वस्तू खंयच्या सिनी कशी पिक्चर्स दाखोवंक जाय ते भाशेन म्हजो इश्ट पॅटसन बार्बोजा ताच्या कडच्यान हांवें हें करून घेतलें. हांवें त्या स्टार्ट जाताच पयलेंच हांवें टायटलींग दाखयलें आनी कोण भाशेन लुसिफर हो आंज वयर सावन सोकला पडटा देवाचेर आड वचून सोकला पडटा सगळें स्क्रिनीचेर हांवें दाखयलें आनी सोकला पडटा उपरांत आविटो तो लुसिफराचो रोल करता तो उठटा आनी मांडण्यो काडटा संवसार कसो पाड घालूंक जाय हे भाशेन हांवें तियात्र मुखारलो. मागीर हांवें दाखयलें एडम एंड ईव देंवचार कशे भाशेन एवेक ताळडेन घालता आनी ही सीन हांवें दाखयता आसतना कितें केलें फाटल्यान स्क्रिनीचेर हांवें तें जंगल कशें दाखयलें गार्डन आदल्या तेंपाचें एडम एंड ईव आमी कोणें पळोवंक ना. सो आमच्या मनान तुजें बायबला प्रमाणे कशें जावंक जाय ते भशेन दाखयलें आनी ताचेर मुखार 3D स्टायल आमी सेटिंग्स तयार केली. आमचो आविडो रेमंड आग्नेल सगळे एलिस आसात तांणी हे रू कशे आनी सोरोप येता आपोल काडटा तें सगळें आमी दाखयलें. हय हो तियात्र फुडल्या वर्साक तूं परत लोकां मुखार हाडटा म्हणटच ह्यो सगल्यो मांडण्यो आमी जर लोकांक सांगल्यो जाल्यार फुडल्या वर्साक आमकां क्रावडाची लोकांची गरज आसा. तो उणाव आमी भरून काडूंक जावचो ना. देखून म्हाका खात्री आसा की फुडल्या वर्साक लोक रावतलो. चेतन बाब म्हाका दिसना लोक उणो जातलो म्हणून हांवें सांगल्यार कित्याक आमचो असलो आमकां ऑडियन्स मेवला 5 फावटी देखून परत या पळोवंक आयलोलो. आमचो नाचुया कुंभासा जेन्ना पिक्चर आयलें तेन्ना आमकां अशें आयकूं येतालें जायते फावटी लोक चोयलोलो लोक परत येता आनी तियात्रान हें म्हाका मेवलें चोयलोलो लोक म्हाका हें विश करतालो आज हांवें तिसरे फावटी पळयला आज हांवें 5वे फावटी पळयला हे भशेन लोक म्हाका एक खुशालकाय भोगताली म्हणजे तियात्र इतलो बरो जालो दिसता म्हणजे लोक परत पळयता. नावेली आमचो शो जालो तोच लोक मारगांव टिकेटी काडून हॉलांत आयलो तोच लोक वार्का येता तोच लोक आनी खंय येता पळोवंक सोदूंक भोंवताले आनी म्हज्या फेसबुकार वॉट्सॅपार मॅसेज घालून विचारताले परत केन्ना आहा कोरेन्स काबाव जालें कोरेन्स कांय 40 दिसांचें 50 दिसांचें करूंक जायना. हांवें तियात्रूय बंद केलो आनी फुडल्या वर्साक हांव तियात्र परत करतलो. खरेंच लेनोय तुजो जो वावर आसा तो एक मोलादीक वावर. ह्या वावरा उद्देशी आमी समाजाक एक बरी देख दितात बरे विचार लोकां मुखार हाडटात. पालक उंचावंक पालकाचो दर्जो वयर काडूंक तुवें हो एक प्रयत्न केला त्या पासत खेरीतपणी हांव तुका परबी भेटयतां. आनीक आल्फ्रेड तुजो जो भार आसा तूं परत लेनोयाचेर धुकलता. हांव जाणा तुजी कॅपेसिटी थोडो भोव बरोबर वावर करपाची आमकां संदी मेवल्या सर्तींनी आमी बरोबर आसात. तर हे स्टेजीची मांडावळ जावं स्टेजीचेर जें कितें चलतालें ह्यो सिन्स चलताल्यो हाचेर 2 उतरांनी तुजें वेगवेगळे सिन्स दाखयले ताणें धर्मीक तियात्र तो. सो आमी ते सिन्स दाखयना जाल्यार म्हाका दिसतालें कितें पूण आमकां कमी पडटलें आसलें म्हणून आमी स्क्रिप्टूच केली म्हणून दॅट इज कमर्शियलानूय आमी एक स्क्रिप्ट दाखयता पूण बायबलांतलें कितें सिन्स दाखोवप चड गरजेचें आसलें स्पेशली धर्मीक काळार आनी तातूंतय आनीक आमकां बरो येस मेळ्ळो तातूंत आमचें तें वयस जालें. खरेंच आल्फ्रेड तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनीक ही कार्यावळ लोकांक बरे भाशेन मुखार व्हरपाची आमकां संदी मेवली त्या पासत सगळ्यांक तुमकां आनीक एक पावट आदिवस म्हणटा. आनी आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.